बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मुगाळ बाबीनो, आज 905 दीस जावन आसा आनी आमचो विशय मरयेचें कुटुंब शांती समाधानाचें बिडार. मरये संगी जेजूक लागीं सरया आनी आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान आसचे खातीर आज ह्या आराधना वेळार नोवेना वेळार आमी मागया. सुम्याक आराधन करया आनी गावया एक भजन. तुजे लागीं आयल्या हे सुम्या, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां. तुजे लागीं आयल्या ये सुम्या, तुजे लागीं आयल्या ये सुम्या, तुजे लागीं आयल्या ये सुम्या. तुजे लागीं आयल्या ये सुम्या, तुजे लागीं आयल्या ये सुम्या, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां. तुजे लागीं आयल्या ये सुम्या, तुजे लागीं आयल्या ये सुम्या. कृपे सागोरा दर्शन दी, 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 कृपे सागोरा दर्शन दी. तुजे लागीं आयल्या ये सुम्या, तुजे लागीं आयल्या ये सुम्या, तुजे लागीं आयल्या ये सुम्या, तुजे लागीं आयल्या ये सुम्या. सुम्याक मान आनी महिमा आमी दिवया. सुम्याक आराधन करया. तो सुमी आमचो सुडवंदार ह्या सक्रामेंतान क्रूस हजर आसो. तो मात्र आमकां शांती समाधान दिता आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत. आज तेंच देणे आमी मागया सुम्या धांवन ताका आराधन करता आसतना. राया सर्गींच्या दर्शन दी, 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 राया सर्गींच्या दर्शन दी. तुजे लागीं आयल्या ये सुम्या, तुजे लागीं आयल्या ये सुम्या, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां.
महिमानी स्तुती तुका जावं सदा. तुझे लागी आयल्या येसू म्या, 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 तुझे लागी आयल्या येसू म्या. जो हांव सुवांजल आमी उक्त करुया. अवस्वर 14, 20 आनी 7 वळू. जॉन चॅप्टर 14:27. जो आमच्या वंजलांत अवस्वर 14, 20 आनी 7 वळू. आयच्या 5व्या दिसा शांती समाधानाचें देणें आमी मागता आसतना हें उतर आमचें करया. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा. समाधान तुमचे सोवे हांव दवरून वेता, समाधान तुमचे सोवे हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां हांव दिता, म्हजें समाधान तुमकां हांव दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक सकना, संसार असलें समाधान दिवंक सकना. तुमी खंत काडची सोडा, तुमी खंत काडची सोडा, तुमी भियोवचेय नाका. तुमी भियोवचेय नाका. आतां हें उतर आमचें करया आनी आमी म्हणया. म्हजे उपरांत म्हणा. समाधान आमचे सोवे सुमी दवरून वेता, समाधान आमचे सोवे सुमी दवरून वेता, ताचें समाधान तो आमकां दिता, ताचें समाधान तो आमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक सकना, संसार असलें समाधान दिवंक सकना. आमी खंत काडची सोडया, आमी खंत काडची सोडया, आमी भियोवचेय नाका. आमी भियोवचेय नाका. आतां हें उतर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी सांगता म्हणया. समाधान आमच्या कुटुंबांत सुमी दवरून वेता, समाधान आमच्या कुटुंबांत सुमी दवरून वेता, ताचें समाधान तो आमच्या कुटुंबाक दिता, ताचें समाधान तो आमच्या कुटुंबाक दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक सकना, संसार असलें समाधान दिवंक सकना. आमी खंत काडची सोडया, आमी खंत काडची सोडया, आमी भियोवचेय नाका. आमी भियोवचेय नाका. एक बोर आमचे दोळे धांपून आज सुमयाचें समाधान आमचें करया. आमच्या कुटुंबांत तें समाधान शांती समाधान बिडार करूं म्हणून आमी मागया. जशें मरयेच्या कुटुंबांत शांती समाधान रास करताले, मोरी सदांच शांती समाधानाची जावन आसली. आज सुमयाक आतां अर्गां दिता आसतना तस शांती समाधान सुमी आमच्या कुटुंबांत आसा करता, आमच्या काळजांत तो आसा करता. कित्याक शांती समाधान सुमयाचें देणें जावन आसा. देखून सुमयाक आमी अर्गां दिवया. ती शांती समाधान आमची जावं, आमच्या कुटुंबाची जावं, तें देणें सुमी आमकां फावो करूं. गावया आमी गीत दैवी गायना बुकांत H19 पेज 81. H19 पेज 81. थाळयो पेटून गावया रसनराक नावाडया. ताळयो पेटून गावूया, रसनाराक वाढूया, सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना, सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना. ताळयो पेटून गावूया, रसनाराक वाढूया, सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना, सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना. हालेलुया 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 हालेलुया. बिडू निरंतर एका मनान एका काळजान एक कुटुंब जावन आस. सुमी ताची शांती ताचें समाधान तो आमकां दी म्हणून
पातकातावन सुडका दिव संसाराक आयलो लो पातकातावन सुडका दिवंक संवसाराक आयलो सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केलोलो सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केलोलो हालेलुया 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 निरंतर एका मनान एका काळजान आमच्या सुमयाक आज आमी आमच्या कुटुंबा खातीर शांती समाधाना खातीर अर्गां दिता आसतना उडास आमी करता आज जल्मा दिवसाचेर करची वायलेट पिंटो कोल्हापूर 90th बर्थडे स्टेला रेबेल्लो उद्यावर अमांदा ऑर्निस रेगो पुणे कारिता मर्सी लोबो मैंगलोर नताशा डिसोजा मुल्की स्टेला सिक्वेरा आणि शोभा मेबल पिंटो अजे समय सभार जणांनी आज आमकां अर्गां दिवंक सांगल्यान तांकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर थोड्यांची नांवां हे परी आसात मरियमाच्या मनाक शांती नोरोन ना कुवैट मार्टिन मिनेज शिरवा बेंड्रॉय रेशमा डिसोजा कुर्ला लीना रेगो आणि कुटुंब बशपे जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक जोसेफ सेरावो व्हिएतनाम जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक मार्सेलिन पिंटो बेलतंगडी फ्रांसिस फर्नांडीस आणि कुटुंब वलेन्सिया या कुटुंबा सुवे मेळोन भाव भयणी सुवे मेळोन जल्म दिवसाचेर करच्या सुमेस्तान सुवे आमकां मेळिल्ल्या एक उपकारां खातीर देवाक आमी आज सर्गां दिवया ताची शांती समाधान आमचें जावं म्हणून आमी मागया थळी भेटून संतोशान निर्मळ आमच्या काळजांतावन गांवच्या कामी गायना 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 आमकां तो धाडून दिता शांती आनी समाधान आमकां तो धाडून दिता शांती आनी समाधान हालेलुया 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 ताळयो पेटून गावया रसना राखना वाडूया सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना हालेलुया 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 सुमया हालेलुया 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 शांती समाधान हालेलुया तुझ्या कृपेन आमकां भरताय देवा सुदेवराय शांती सो सागोड तुझ्या शांती तुवें स्थापन केली कुडसार तुझ्या कुडीन रगता मोरयेचें कुटुंब शांती समाधानाचें बिडार मुगाळ भाव भयणो हरी एका मनशाक शांती जाय समाधान जाय आनी आमी जायते फुडें ह्याच दिना खातीर मागता सुमया म्हाका शांती दी समाधान दी म्हज्या कुटुंबान शांती दी समाधान दी म्हणून पूण आमी सवाल करीजे शांती समाधान म्हळ्यार कितें वॉट इज पीस अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स वा सुमयान शांती समाधान दिता म्हळ्यार शांती समाधान म्हळ्यार कितें सबार फुडें आमी सांगचें आसा थोडी फुडें आमकां विराराय जाली जाल्यार म्हाका शांतीन जियोंक सोड लीव मी इन पीस म्हाका शांतीन जियोंक सोड म्हळ्यार म्हाका विराराय नाका बेजाराय नाका आमी म्हणटा जायते फुडें चिंचे आसा तसली शांती सोमी दिता म्हणून नो शांती समाधान म्हळ्यार थंय कश्ट नात म्हणून न्हय शांती समाधान म्हळ्यार समस्ये नात म्हणून न्हय कश्ट नातिल्लें समस्ये नातिल्लें विराराय बेजाराय खंत नातिल्लें जिवीत म्हणून न्हय शांती समाधान म्हळ्यार जावन आसा प्रत्येक तरेन आमी आज नियाळी जे शांती समाधान म्हळ्यार तें देवाचें देणें गॉड्स गिफ्ट पवित्र आत्म्याचें तें फळ जावन आसा
शांती समाधान देवान वा जेजून खुर्सार ताच्या रक्ता मरिफात स्थापन केल्लें जावन आसा. आयच्या पयल्या वचपांत तो उल्लेख आसा. तेसलोनिका कोलोसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांत 1:20 आमी काडल्यार थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा सोम्यान राजी संदन वा शांती समाधान स्थापन केला म्हणून. आतां मरियेच्या जिवितांत शांती समाधान आमी पळयता धाराळ मापान. शांती समाधान तिच्या जिवितांत बरोवन वमथता. धाकल्याक आज हांव तुमच्या मुखार नियाळाक दवरता. मरियेच्या जिवितांत कशें तिणें शांती समाधान तें देवाचें देणें सांबाळलें. हर एका वेळा आनी घडये तिका कश्ट नातिल्ले म्हणून न्ही, जायते कश्ट आयले, जायते संकश्ट, जायते समस्ये, पूण शांती समाधान तिणें होगडावंक ना. पळया आमी धाकल्याक हांव तुमच्या मुखार दवरता. मरियेक बरी खबर हाडिल्ल्या वेळार पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाता म्हणटना ती शर्मेली, पूण तिची शांती मात्र बिगडली ना. देवाच्या कुशेक तिणें कल्ती मान घाली आनी जेजू जल्मतना तांकां जागो मेळोना, एक घर वा खंयचेय बिडार मेळोना. खावनेंत जेजूक देवाच्या पुताक जल्म दिजे. तरी तिची शांती समाधान पयसू जावना वा तिणें होगडावंक ना, ती कंतिश्ट जावना. मागीर आमी उपरांत पळयता जेजू वा तांकां इजिप्ताक पलायन करूंक आसतना हेरोद राय तांकां भुरग्यांक जिवेशी मारूंक सोदतना ती भियान तरतरूंक ना. बगार जुजे सांगाता लांब पयनाक गेली. शांती समाधान तिणें उडायलें ना. उपरांत जेजू जल्मोन त्या बाळकाक तेंपलान बडयत आसतना सिमियोनचो प्रवाद आयकोन तिका दूख भोगलें खरें, पूण ती निराशी जावना, देदेस्पर जावना. तिणें बावडत सांडूना. बावडतान बरवोशान मुखार सरली. आनी उपरांत आमी पळयता जेजू 12 वर्सांचो आसतना तेंपलान सुकता. तेंपलान सुकल्या त्या वेळार तांकां खंत जाली जावंक पुरो, पूण ती एकामेकाक दुरसोंक नात. मरी आनी जुजे दुरसली नात. बगार तांची जबाबदारी ती समजली. मोरी तिची जबाबदारी समजोन जेजूची सदना करून ती आयली. जेजू तांकां मेळ्ळो. आनी उपरांत आमी पळयता जेजू विशयी सूख आयकोंक मेळ्ळें. कितें सकड आयकोंक मेळ्ळें? तो पोठारी, तो पातक्यां सांगाता बरसता, ताका देंवसार लागला. देंवसाराच्या मुखेल्या मुखान देंवसार धांवडायता म्हणटना आनी तो तकलेन दस्क जाला. इज मॅड. आनी हें पुरा जेजू विशयी सांगतना तिणें दैर सांडूना. तिणें ताची शांती होगडावंक ना मोगाळ भावा आनी भयणी. आनी उपरांत जेजूक मोरणाचें फर्मान, खुर्सा वाट, खुर्सार जिवेशी मारलें. ती निर्जीव कूड तिच्या हातान दिली आनी ताका निखेपलो. हें सगळें तिच्या दोळ्यां मुखारच घडलें. आनी हें सगळें घडतना आपल्या पुताक अशें जाता आसतना ती दुखेस्त जाली, वय रडली, वय जावंक पुरो, पूण समाधान मात्र तिणें होगडावंक ना. हें सगळें देवाचें येवजन, देवाची मांडावळ म्हणून ती पातयेली आनी तिणें देवाच्या कुशेक खालती मान घाली आनी तें देवाचें भोव वर्थ तें तिणें शांती समाधानाचें तिणें होगडावंक ना. आज आमच्या जिवितांत कश्ट आसात, आमकां भें दिसता, आमकां कोणी विरार करतात, तें जाता हें जाता, पूण शांती समाधान देवाचें देणें. जेन्ना आमी देवा थंय आसा, पवित्र आत्म्या थंयची येता, तर कितेंय जावं हें देणें आमचें थंय शाबीत उरता. देखून एक उतर आसा फिलिपिकरांच्या पत्रांत 4:6 आनी 7 आमी तें उतर आमचें करया. आज मरियेचें कुटाम शांती समाधानाचें बिडार म्हणून आमी नियाळ करता आसतना कशी मोरी शांती समाधानाचें तें देणें घेवन जियेली, तर आमी जिये जाय, आमी मागी जाय. पवित्र आत्म्या मागची गरज आसा. आनी हें उतरी आमचें करना. आज आमी मागया. एक घडी भर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. शांती समाधाना खातीर मागया. आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत कश्ट आसात, संकश्ट आसात, खंत बेजारी आसा, पिडा शिडा आसा, जायते तत्वार, पूण हें देणें सुमयान दिवचें तें आमचें जावं, आमच्या कुटुंबाचें जावं. घडी भर दोळ्या आमी धांपया. आनी हें उतर म्हजे उपरांत तुमी म्हणा. ह्या उतरा मुखांतर आज आमी मागया ते शांती समाधानाचें देणें आमचें तें आसा जावच्या. कोणायक दिंबी घाली जे म्हूण मागता तर दिंबी घाल मागा. शांती समाधाना खातीर मागा.
आज सुमितेन देणे आमकां दिव म्हणून आमी मागया. म्हजे उपरांत तुमी सांगा फिलिपिकरांच्या पत्रांत फिलिपिकरांच्या पत्रांत अवस्वरी 4 अवस्वर 4 6 आनी 7 वळो 6 आणि 7 वळ कसलो सुखंत हुस्को धरी नाकात. कसलो सुख तुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान री तुमची गरज मागण्याने उपकारी मनान देवाक कळीत करा. देवाक कळीत करा. तवळ तुमचे जानवायन आटापूंक नजो जाल्ले तर तुमच्या जन्माक टापून जाल्ले तें देणे तें देणे देवाचे समाधान देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शबीत राखतले. शबीत राखतले. आमचे दोळे आमी धांपया. परत एक पोवणी उतर आमचें करया. बावडतान पाती येवन शांती समाधानचें देणे आमचें तें आसा जावं म्हूण आमी मागया. कसलो सुखंत हुस्को धरी नाकात. कसलो सुख तुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज हरी एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान मागण्याने उपकारी मनान देवाक कळीत करा. देवाक कळीत करा. तवळ तुमचे जानवायन जवळ तुमच्या जन्वायन आटापूंक नजो जाल्ले आटापूंक नजो जाल्ले तें देणे तें देणे देवाचें समाधान देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शबीत राखतले. शबीत राखतले. आमी पवित्र आत्म्याक आगडी आमी मागया. पवित्र आत्म्याचें तें देणे शांती समाधानाचें आमचें जावं. J13 पेज 138 J13. पवित्र आत्म्या देवून ये दैविक सक्तीन म्हाका बरोवंक ये. पवित्र आत्म्या देवून ये नवें जिवीत म्हाका लाभोवंक ये. पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या देवून ये दैविक सक्तीन दैविक सक्तीन म्हाका बरोवंक ये. पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या देवून ये नवें जिवीत लाभोवंक ये. नवें जिवीत म्हाका लाभोवंक ये. दी तूं म्हाका तुजी समजणी शांती समाधानीन जियेवची. धाड तूं म्हजेर तुजी साथ देनी सेवक जावन जिवंक विश्वास पोनी. पवित्र आत्म्या देवून ये दैविक सक्तीन बरोवंक ये. दैविक सक्तीन म्हाका बरोवंक ये. पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या देवून ये नवें जिवीत लाभोवंक नवें जिवीत म्हाका लाभोवंक ये. मागया आमी आमकां समर्पण कर. सर आमचे कश्ट पिडा शिडा बांदपास बंदड्यो जे कितें आमचें शांती समाधान तें देणे आमचे तावन पयस करता तें देण्याक अडखळाडटा सगळें भेटोवन सुम्याची शांती ताचें समाधान आमचें जावं म्हणून आमी मागया. उडास आमी करता हिलरी पिंटो होसूर प्रीतम मेलरॉय होसूर प्रदीप मेलविन होसूर प्रशांत मेलरिन होसूर प्रेमानंद होसूर भलायकी खातीर ॲश्ली जोएल डिसोजा बेला अनिल शैली अन्ना मारिया बेलतंगडी जनायदा लॉरन जेन्सन फिलिपिन्स टाउन जोसेफ सेरावो कोपा मेटिल्डा मेंडेस मँगलोर. ह्या भाव भयणी खातीर आमी मागया. आमचे कडेन आज मागणें विचारला. कश्टांत संकश्टांत पिडेंत आसल्यांक सगळ्यांक समर्पण कर. तांचे खातीर आमी मागया. कश्ट तेल्यांक तूं सवकासाय लाभय रडतेल्यांक तूं भुसावून लाभय थकलेल्यांक तूं विशेव लाभय काळजामची तुज्या मोगान पेटय. पवित्र आत्म्या देवून ये दैविक सक्तीन म्हाका बरोवंक ये. पवित्र आत्म्या देवून ये नवें
जीवितमाका लाभोगे पवित्रात्म्या देवोनिये दैविक सक्तेन माका बोरुंगे पवित्रात्म्या देवोनिये नवे जीवितमाका लाभोगे नवे जीवित माका लाभोगे नवे जीवित माका हमें स्तुति करें हालेलुया 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 God bless us in your mighty name आमका आमची कुटुंबा आमची एकता सवानी मागणी तुझ्या नावान तू आशीर्वादित कर शांती दी समाधान दी सर बनपसंतली बंदडेंतली पिडेंतली वाईटंतली आमकां निवाड सुम्या तुझ्या मोगान सुम्या तुझ्या नावान तुझ्या रक्तान आमकां धुवन नितळ कर या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन आनी धैर्याने आमकां भर We pray Lord in your mighty name bless us heal us and deliver us and sanctify us Thank you Lord hallelujah 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 Ama pasot vinati करे बाळक मोरिये ख्रिस्ताच्या बसवण्या आम्ही पाऊस आमचे खाते प्रार्थूया हे मोगाळी बाळक मोरिये तुझो जल्मादी समका तुझ्या भुरग्यांक संतोष आणि समाधान हाडता तुझी देख घेवन आमच्या कष्टान नसतानी पिडे शिडे वेळी बावरतान बरवशान दंडळ नाशे बगार शांती समाधानांची येऊन देवाची कुशी आमच्या जिनियेंत आणि कुटुंबान पाळोवंक तुझे प्रेरण लाभय आमी वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक समजोवन तांचे पालन पोषण मोगान करूंक आनी भुरग्यांनी वडिलांक खाल जावन जियेवन आमची कुटुंबां भावार्थाची आनी शांती समाधानाची बिडारां जावं म्हणून आनी अशें रुपांतर करूंक तुजी ससाय लाभय हे आमी मागता तुझे कुशीन जल्मल्ल्या देवपुता आमच्या सुम्या जेजूचे नावी आमेन सरलेल्या समय संसोमे उडास कडिया आणि माग्याम लिल्ली बरबोसा पारेल रोसी डिसोजा उडुपी लिल्ली बरबोसा मीरा रोड पुलगदिंदल्या आत्म्या खातीर मागणी विसरता मरीना पिंटो इस्रायल सिल्विया डिकोस्टा कुवेट लायनल मिस्कित वडाला सिस्टर मिलिसन पिंटो वडाला सिस्टर कॉन्सेप्टा मिस्कित वडाला Anjanin Lawrence Cross Bangalore, Mary Mascarenas Bangalore, Veena Morris, Ronald Fernandez, Mary Pinto, Paul F. Abreu, Victor Abreu, Teresa Rodriguez Mira Road, Santan Rodriguez Mira Road, Angeline Silveira Goa, Paul Manager Shirva, Albert and Celeste Nazareth Shirva, Matthew Montero Katipalla, Sister Anna John, Minnesotas, Paul D'Souza Padil Mangalore, Paul D'Souza Padil, Sunita Naikut Malad, Father J. St. Rodriguez, Arthur Jerome D'Souza Vicroli, Agnes D'Souza Valencia, Lawrence D. Almeida Mulki, Bonaventure D'Souza आणि Alice Pice. ससन सुविशेष दितंका येसुमिया निरंतर प्रकाश संचरित कंदी समाधान विषय कंदी आमेन पाप से बिचेरे दंगती रमी मागे आमचे बापा सर्गिंचा तुझे नाम पविसाव तुझे रासम कयें तुझे कुशी सर्गा सता तुझी सुमसरांसा स्पर्धो ग्रास अजून कंदी आणि आमचे सुटलेल्या बुक्षिता तसे आमची पदकां बगोस आणि आमकां अंताळ्ळें पळोवन दिवं नाका पूण वाटेंतलें आमकां निवार नमान वरे कुटुंबरले इसम तुझे संगत आश्रयम तो तुम सदैव सदैव फॉल जिगुस चेंज येसो मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन घालून सुम्याचे आशीर्वाद जावन घेवया प्रवेश की तमी कड़िया देवी गायन बकांत A13 पेज 24
बापासमोर सर्व आम्ही एकठांय झाल्या भक्तीन आणि मानात उतर ते ऐको कामका समर्पून पवित्र बलिदाना या गाव्या सर एका स्थळ्या उल्हासून प्रिय देवा गीता गायनाने अर्गान दिव्या ताने केल्या सरकारा या गाव्या सर एका स्थळ्या उल्हासून प्रिय देवा गीता गायनाने अर्गान दिव्या ताने केल्या सरकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसू. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, आज आमी भाग्यवंत ग्रेगोरी वर्तो श्रेष्ठ गवळी आणि धर्मशास्त्री हाची परब आमी आचरण करना आसां. हाचें स्मरण आमी आचरण करना आसां. 540 इस्वेंत जल्मल्लो हो व्यक्ती 33 वर्सां प्रायर एक बेनेडिक्टायन मेळाचो व्यक्ती जावन त्या मेळाक भरती जाता आनी 590 इस्वेंत पाप साहेब जावन नेमक जाता. आनी तो पाप साहेब जावन आसतना ताणें इगर्ज केल्ल्या जायत्या बऱ्यापणा पासत ताका वर्तो म्हणलें नांव आजुनी आमी दिलां. ताणें देवस्तुतेंत जायतें सुदारण हाडलें. तशेंच भक्तीक गितां मुखांतर ताणें इगर्ज मातेंत नवेसां वाडलें. आमी सांगलें आयकलां ग्रेगोरियन चांट म्हणून हें गायन हें भक्तीक संगीत ताणें इगर्ज मातेंत हाडिल्लें जावन आसा आनी आजुनी हें गायन आमी गायता. ह्या ग्रेगोरीच्या पेस्त दिसा देव आमा सोमेस्तांचेरय ताच्या विनवणेन जायतीं आशिर्वादां आमचे वर वचूं दी आनी आमच्या क्रिस्ती जिवनांत जायतें नवें साव आमच्या जिवनांत हाडूंक बरेंपण हाडूंक आनी देवाची कृपा जेजूची कृपा आपणावंक जायती घटाय ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आतां भावानो आनी भयणीनो, आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आमी वळखून घेवया आनी देवा बापा लागचें बोगसणें आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे परजेक बऱ्याक पडटा तें सगळें तूं तिका कणवळ्यान दिताय आनी मोगान तिका सोलोवन व्हरताय. भगवंत ग्रेगोरी श्रेष्ठ गवळ्याच्या विनवणेन
तुवें नेमलेल्या पवित्र सभेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाळूंक तुजो जानव्यासोत मोदी हे परी तिचे क्रिस्ती जिणेंत सुदारण पळोवन ताका सदांकाल संतोष भोगू आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना San Paulunu Kolossegarank बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचाप भावा भयणीनो तो सुप्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रथम जनीत सरसनामदें ताचे तें सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात तीं आनी दिसानांतलीं सरसना सिंहासनां स्वामित्वां अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचलीं सरसना जावचे पयलें तो आसलो सर वस्तू ताचे मरिपात अस्तित्वांत आसात तोच मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचें आरंभ वा पयलें फळ जिवंत जाल्ल्यांचें देवाची खुशी अशी जाली ताचे तें आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापीत करण भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सरसनाक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हणून देवाचें उतर हे देवाचे श्लोक संतोसाचीं गितां गावन येया ताचे समोर संतोसाचीं गितां गावन येया ताचे समोर संतोसान सुमयाक जय जय म्हण हे पृथ्वे उल्हासान ताची सेवा कर संतोसान गितां गावन ये ताचे समोर श्लोक संतोसाचीं गितां गावन येया ताचे समोर सर्वेस परस देव म्हूण जाणा जाया तो आमचो रचणार आमी ताची जावन आसा आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो श्लोक संतोसाचीं गितां गावन येया ताचे समोर वाकान स्तुती सवय ताच्या मंदिराच्या दारवाटांतल्यान अर्गां गितां सवय ताच्या आंगणान भितर सरा ताचो उपकार मांदा ताचें नांव हरसिया श्लोक संतोसाचीं गितां गावन येया ताचे समोर आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो ताची कृपा युगा युगांतरांक ताचें विश्वासीपण संततीचे संततेक बाळटा श्लोक संतोसाचीं गितां गावन येया ताचे समोर उद्गार उबी रावात Alleluia, 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 Alleluia. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा समी कोण म्हजो पटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. त्यावेळी फरिसेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजू लागीं विचारलें जो आमचे शिस तवळ तवळ उपवास करून मागणें करतात आनी फारिसेवांचे शिसी तशेंच करतात पूण तुजे शिस खातात आनी पियेतात कित्याक जेजून तांकां जाप दिली काजराच्या होवळ्यांक होरेत सांगता आसतना तुमी उपाशी घालशात वे होरेताक तांचे तावन काण व्हरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपवास करतले उपरांत ही एक वपारी तो तांकां सांगी लागलो कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हूण नवें लुगाट पिंजून कुडके करिना तशें करीत बी जाल्यार नवें लुगाट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सोमा लागना तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या तांबड्या चिलांनी भरिना भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान चांबडी फुडतीत वायन पाजरून वेता आनी चांबडीय पाड जातात देखून नवो वायन नव्या चांबड्या चिलांनी भरी जाय तशेंच पोरनो वायन पियेल्याक नव्या वायनाची रूच ना पोरनोच बरो म्हणटा तो देवाचें उतर हे वखणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपांत
जेजू क्रिस्त कोण म्हणून सांब पावलू आमकां दाखोवन दिता. जेजू जावन आसा अदृश्य देवाचें एक प्रतिरूप. देवान आपणाकच जेजू मुखांत्र मनशा कुळाक देवाचो मोग मनशा कुळाक कितलो व्हरतो गे म्हणलें जेजू मुखांत्र ताणें आमकां दाखोवन दिलां. आनी जेजूच्या खुर्साच्या रक्ता मरिफात देवान समाधान स्थापीत केलां आनी आमकां देवातय आनी एकामेकांतय जेजू मुखांत्र ताणें आमकां राजी केलां. हें जावन आसा जेजूचें मिसांव. एकामेका मदें आनी देवा मदें तो सुकोवन गेल्लो घांस जेजून ह्या संवसार येवन घट करून दिलो आनी आमकां एकामेकांतय राजी केलें. आनी देवा समोर आमी सर्वां भाग्यवान जावन खतावीन जावन आनी निरापराधी जावन जियोंक ह्या जेजून आमकां वाट दाखोवन दिल्या. जर तर आमी आमचें सगळें जिवन जेजूक समर्पण दिता तर आमी भाग्यवान जावन जियोंक खतावीन काळजाचें जावन जियोंक आनी निरापराधी जावन जियोंक आमकां सदांच साध्य जातलें म्हणून आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. तर देवा तर मोगाच्यानो आमी जेजूक आज आमच्या जिवनांत विशेश तरान स्वागत करूंक जाय. ताणें आमच्या जिवनांत प्रवेश करून आमकां भाग्यवान करूंक जाय. खतावीन काळजाचें आमकां ताणें करूंक जाय आनी देवा मुखार आनी एकामेका मुखार आमकां निरापराधी जावन ताणें आमकां परिवर्तन करूंक जाय. आनी अशें आमी करी जैतर आमचें सगळें जिवन आमी जेजूक समर्पण दिवंक जाय. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जिंजवार म्हळ्यार कितें. जुदेवांच्या कुळयेंत ते जायते जिंजवार करताले, विविध समयार ते जिंजवार करताले. पूण आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा जो कोण जेजू संगी निरंतरी रावता, जो कोण जेजूचो विशेष मोग अनुभव करता तसल्याक जिंजवाराची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार जेजू संगी कोण आसा, कोण जेजूच्या मोगांत चलता तोच एक विशेष जिंजवार जावन आसा. तशें म्हणटा आसतना आमी आमची पातकी जिणी सदांच सांडून जेजूच्या मोगांत सदांच जियेल्यार तोच आमच्या जिवनाचो एक व्हरतो जिंजवार जावन आसा. आनी अशें आमी सदां दीस जियेल्यार तोच एक व्हरतो सॅक्रिफीस जावन आसा. आनी सर्गिवेची वाट आमकां खंडीत जावन जेजू दाखोवन दिता. तर मोगाच्यानो आज ह्या जेजू थंय जियोंक आमी जायती कृपा मागून घेवया. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू आमचे थंय विशेश तरान प्रवेश जाता, आमचे संगी तो रावता आनी ताचे कूड आनी रगत आमकां दिवन तो आमकां देवाच्या कृपेंत नेटयता. तर ह्या जेजूक आमच्या जिवनान स्वागत करून ताचे संगी आमी जियोंक सदांच प्रयत्न करया. लिसनको D12 पेज 43. बागेंतल्या फुलांमध्ये रानांतल्या झाडांमध्ये खरींतल्या धातूमध्ये ईश्वरा सोडलें देणे जेजूच्या काळजा सोबे भेटयता काळीज म्हजें जेजूच्या काळजा सोबे भेटयता काळीज म्हजें. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर तेसांव आसोवें, अत्रेक आसोवें, सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. बलिदान आपल्या मनाकडे आमच्याने कपस्वच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे.
सर्वेस्परा जेजूच्या याज्ञा वरवीं सगळ्या संवसाराची पातकां तुवें काडून उडयली. तोच तूं यज्ञ आज भाग्यवंत ग्रेगोरीचे परबे समयार आमी तुका भेटयता. तांतू वांटो घेवन आमकां सगळ्यांक तुजें बोगसाणें आनी सुबाम जिवीत मेळ्ळो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांग ग्रेगोरी, तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पयस सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवी 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सगळीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो गुट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावली. तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर
तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. हांव कुवार मोरये देवाचे मेळ संगाती सांत जुजे तिसो पोती सांत ग्रेगोर आनी भगवन धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली विज्ञान वारांतली पिडे शिडेंतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरतां म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या आनी हांगासर जमलेल्या आमा समेस्तांच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसूं. माया मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. Kisanko E10 page 52. जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करूं तुका राखून रावया. ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजांत. जिविताचें खाण तूं आत्म्याचें पोशण तूं. आत्मो आमचो बळटाय दैवीक जिवान तुजें कान सदां दी आमकां. दैवीक जीवन बळ आमकां. तुजें कान सदां दी आमकां. दैवीक जीवन भर आमकां. जेजू तुज्या जेवणाक संतोषान जमल्या स्वागत करूं तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये
आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या कर्जा अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां रोज जरा सायमन हांव पातयेतां हांव सर वस्तू प्रास हांव सर्व संप्रास तुजो चड मोग करतां तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साद्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव न्हू तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव न्हू हांव तुका वेंगून धरतां हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया सर्गींच्या बापा जेजू तुजो पुतू आमचो एकलोच गुरू आनी तोच आमच्या आत्म्याच्या पोशणाक तुवें दिल्लो नवो उंडो ताचे कडचें तुजें संपूर्ण सत शिकोवंक आमकां उर्बेन बर आनी त्या सता प्रमाणे माया मोगाच्या करण्यांनी आमचें जिवीत फळादीक करूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां घटाय दी ह्या आमी मागता भाग्यवंत ग्रेगोरीचे परबे समयार तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूंक तुमचे सगळे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागीं सरया आमचे ताळे करया मोरये खोगळसिया ओडता हितलानी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिवया दर्यान माये पयन करता बुडच्या मोसांत आसा माय तुजो आदार मागता आनी धैर्यान रावता वोडता हिरलांनी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिवया सकळ सांगात मेळ्या सकळ लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोरये खोगळसिया मोगाळ पुता सोवे हांव पार मोरये आशिर्वाद आमकां भगवान कृष्ण आमचे दुस्मनांतले बापाचे आमेन